नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशातल्या हरित क्रांतीचे जनक MS स्वामीनाथन संवसाराक अंतरले. शेतकारांचे कल्याण आणि आत्मनिर्भर भारता खातीर दिल्ले महत्वाचे योगदान. 1 ऑक्टोबराक देशात व्यापक स्वच्छता अभियान. या दिसा सकाळी 10 वरांचेर नागरिकांनी सामुहिकरित्या 1 वर श्रमदान करपाचो सरकाराचो उलो. अवयव दानाचो मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो सोपूत. मरणोत्तर मूत्रपिंड, यकृत आणि कॉर्निया दानाची ऑनलायन केली नोंदणी. गोंयांत डेंग्यूचो प्रसार नियंत्रणात. भलायकी अधिकाऱ्यांक फावो ते उपाय घेवपाचे दिल्यात निर्देश. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आणि आशियाई खेळा सर्तीत 6 भांगरा पदकां सयत भारताक 25 पदकांची जोड. आता खबरो विस्तारान. भारताचे महान कृषी शास्त्रज्ञ MS स्वामीनाथन पिरायेच्या 98व्या वर्सा आयज संवसाराक अंतरले. तामिळनाडूतल्या चेन्नईत ताणें आयज सकाळी 11 वरां जावन 15 मिनटांचेर निमाणो श्वास घेतलो. तांचो जल्म 7 ऑगस्ट 1925 जाल्लो. स्वामीनाथन हांकां हरित क्रांतीचे जनक म्हूण देशांत वळखतात. शेतकारांचे कल्याण आनी देशाक आत्मनिर्भर करपा खातीर जायते यत्न स्वामीनाथन हांणी केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशा वरवीं तांकां आर्गां ओंपल्या. नवी दिल्लीत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाचे सरकार हे गुन्यांवकारांचे सरकार आसा असो आरोप केलो. ह्या सरकाराचेर CBI कारवाय करून लोकां मुखार सत्य उजवाडाक हाडचे अशें मनोज तिवारी हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी. और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि CM बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है. केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से कहीं बड़ा अधिक घर बनाने के लिए जो कार्य किया वो किसके इशारे पे, किसके सह पे किया गया, ये CBI की जांच से पता चलेगा. जांच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर PWD अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटे छोटे टेंडर जारी किए. हम बहुत बार करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज हमें यह सब कुछ देख के लगता है कि ये गवर्नमेंट अपराधियों के द्वारा चलाई जा रही है और CBI की जांच इसमें सही मायने में तह तक जा करके ऐसे लोगों को सजा दिला पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है. या खबराकार परिशदेत भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी केजरीवाल सरकारान लोकांच्या पैशांचो वैयक्तिक वापर केलो असो आरोप केला. और सुल्तान केजरीवाल ने जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए, दिल्ली की जनता की रसोइयां बंद थी, जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड के काल में, तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनेगा. यह केवल अश्लील खर्च का मामला नहीं है दोस्तों, यह अश्लील खर्च के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सीधा सीधा मामला है. ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में CBI की जांच हो. पहले CAG की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला. आज CBI की जांच हुई है, देख लेना 5-10 मिनट के बाद अब ये सारे लोग मिलकर बोलेंगे देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हम इधर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उधर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए विक्टिमहुड कार्ड आएगा. परंतु आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का.
काल जयपुरात भारतीय जनता पक्षाच्या गाभा समितीची बसका झाली. गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित गाभा समितीचे हेर वांगडी हातूंत वांटेकार झाले. या बसकेत येत्या त्या राजस्थान विधानसभा वेंचणुके चर्चा झाली. राजस्थानाचे भाजपा अध्यक्ष सी.पी. जोशी, भाजपा प्रदेश वेंचणूक प्रभारी प्रल्हाद जोशी, आदल्यो मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे ह्यो लेगीत हाजीर आशिल्ल्यो. नितळसाण जन आंदोलन मुखार व्हरपा खातीर 1 ऑक्टोबर 2023 व्यापक स्वच्छता अभियान आयोजीत करतले अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. ते फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात ह्या कार्यावळीच्या 105व्या वांट्यात 1 ऑक्टोबराक सकाळी 10 वरांचेर सगळ्या नागरिकांनी सामुहीकरित्या स्वच्छता करपा खातीर 1 वरा श्रमदान करचें अशें आवाहन केलां अशें गडकरी हांणी सांगलें. 1 तारीख को 1 तारीख 1 घंटा प्रोग्राम ऐसा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसमें मन की बात में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है. तो स्वच्छता ही सेवा 2023 एक तारीख 1 घंटा प्रोग्राम, इसके भी प्लानिंग बड़े प्रमाण पर हमने किया है. ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज जो हमारा जो सेक्टर है, इसमें हम श्रमदान की एक्टिविटी भी करेंगे क्लीननेस के लिए, और इसमें हमारे आरओ पीडी सब नीचे लेवल तक सबको सूचना दी गई है, और ये भी कार्यक्रम हम क्लीननेस के हिसाब से करेंगे. महात्मा गांधीजींचे स्वच्छ भारताचे सपन पुराय करप हो सरकाराचो हेत आसा आनी ते दिकेन सरकार जायते यत्न करतात. तेच बरोबर कितल्योश्योच येवजण्यो हाडटात अशें गडकरी हांणी मुखार सांगले. जो स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का जो एक प्रकार से मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है, इसमें काफ़ी सफलता मिली है. स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने हमारे यहाँ क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग नेशनल हाईवेज, वे साइड एमिनिटीज, ढाबाज, टोल प्लाजा एंड बस स्टॉप शेल्टर्स, और करीब 13,000 लोकेशंस है. 7,000 लोकेशंस हमने ऑलरेडी कवर्ड की है. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज नाटोच्या संकेतथळाचेर ऑनलायन नोंदणी करत मरणा उपरांत किडनी, लिव्हर आनी कॉर्निया दान करपाचो सोपूत घेतलो। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन राज्यांत अवयव दानाची मोहीम राबयल्या। अवयव दानाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर राबयल्या ह्या मोहिमे अंतर्गत मुखेलमंत्र्यांनी अवयव दानाचो सोपूत घेतलो। तशेंच पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांनी अवयव दानाचो सोपूत घेतलो। खबराकारांकडेन उलयतना सरकार अवयव प्रत्यारोपण दीनदयाळ भलायकी सेवे योजने अंतर्गत आस्पावीत करपा खातीर यत्न करतले। तशेंच बेगीनूच गोंय वैजकी महाविद्यालयात हृदय आनी किडनी प्रत्यारोपण करपाची सुविधा सुरू करतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिली। सर्टिफिकेटमध्ये रजिस्ट्रेशन केलें आनी किडनी, लिव्हर आनी कॉर्निया हे डोनेट केले। म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव घेवन अशा पद्धतीचे ऑर्गन डोनेट करचे आनी ऑर्गन डोनेशनचो फायदो ज्यांची किडनी फेल्युअर, लिव्हर फेल्युअर, वेगवेगळे डिजीज जावन
जे लोक असतात ते फुडें जगू शकता हांच्या खातीर दिवप हे योग्य आसा. आपूण ह्या जगात ना जाल्यार आपले ऑर्गन्स जर दुसऱ्याक जीवनदान दिवपाक शकता आसत जाल्यार प्रत्येकान ही इनिशिएटीव घेवचे आनी आपल्या ऑर्गना पासून दुसऱ्यांक जीवनदान दिवपाची संद जी आसा ती केंद्र सरकारान राज्य सरकारान अवेलेबल करून दिल्या. माहिती आणि वितरण मंत्रालयान केबल दूरचित्रवाणी नेटवर्क नेम 1994 मुखेल दुरुस्ती केल्या. मंत्रालयान काल जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण ह्या नेमा दुरुस्ती करून मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO नोंदणीच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्या. केबल ऑपरेटरांक ब्रॉडबँड सेवा पुरवणदारां खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा वांटून घेवपा खातीर ह्या नेमांनी सक्षम तरतुदी केल्यात. MSO माहिती आणि वितरण मंत्रालयाच्या प्रसारण सेवा पोर्टलाचेर ऑनलायन नोंदणी वा नोंदणी नूतनीकरणा खातीर अर्ज करतले. ही नोंदणी 10 वर्सांच्या काळा खातीर आसतली. गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या भलायकी केंद्रां, सामुदायिक भलायकी केंद्रां आणि जिल्लो इस्पितळांत केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी निर्देश दिल्ले प्रमाण डेंग्यूचो प्रसार नियंत्रीत करपा खातीर फावो ते उपाय येवजण्यो घेवपाचे निर्देश दिल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक म्हायती दिली. गेल्या म्हयन्यांत डेंग्यूच्या दुयेंतींत वाड जाल्ली पूण आतां परिस्थिती नियंत्रणांत आसा. भलायकी खातें हाचेर बारीक नदर दवरून आसा अशी मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. 2 दिसा पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान मिटींग घेतल्या. डॉक्टर मनसुखभाई मडवियान वयल्यान प्रोटोकॉल फॉलो केला सो दॅट वी हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन फॉर ऑल द PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू फॉलो instruction given by the Dr. Mansook Madviya and our health minister so that the controlan urpa khatir फक्त निश्चितच आम्ही पुरा आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता. Is it on the right number of cases? 16 deaths have been reported. Actually तेजो मधल्या काळात थोडेशे केसेस वाढलेले बट आयच्या घडी कंट्रोलान आसा. भारतीय नौदळ केंद्र मांडवी आणि हेल्पफुल ऑर्गनायझेशन फॉर लायक माइंडेड इंडियन्स हांणी हिंदी पखवाडा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे खासा सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्ले. ह्या सुवाळ्या वेळार हिंदी पखवाडा मजगती आयोजीत वेगवेगळ्या सर्तींच्या जैतिवंतांक मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी इनामां भेटयली. जो हिंदी पखवाड़ा का समारोह आयोजित किया और बहुत सराहनीय है. मैं हिंदी पखवाड़े में शामिल सभी प्रतिभागियों को सराहना करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे ही राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे. हमारी भारत सरकार राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और इसे बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत. हमारी सरकार का लक्ष्य हिंदी भाषा को देश के कोने कोने तक पहुंचना का है. गोवा प्रदेश इस राजभाषा के लिए भी सभी कॉलेज, सभी स्कूल्स हिंदी सब्जेक्ट को कंपलसरी होता है. तो बाद में मैंने सोचा अभी कभी भी अगर हिंदी में बात करनी है तो स्लोली अगर बात किया तो एक एक वर्ड याद आएंगी. और उसी टाइम से मैंने शुरू किया कि अभी जब मैं पार्लियामेंट में भाषण देता हूँ तो मैंने सोचा कि स्लोली अगर बात की तो सारे वर्ड रिकरेक्ट हो जाते हैं. तो ये हिंदी पखवाड़ा, क्योंकि मेरे दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मांडवी नौसेना को कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला मुझे, और इस हिंदी पखवाड़ा का समारोह कार्यक्रम में मुझे भाग लेने को भी मिला. अन्न आणि गवळी वखदां प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी राजधानी रेल्वे खातीर जेवणाची पुरवण करपी मेसर्स वृंदावन फूड्स या रावणफोंड मडगांवच्या आस्थापनांची तपासणी केली. हे वेळार ह्या आस्थापनाचें जेवण तयार करपाची सुवात अस्वच्छ तशेंच FSSAI नोंदणीकरण नासतना कार्यान्वीत आशिल्ल्याचे निदर्शनाक आयले. हाचे पयलीं ह्या आस्थापनाच्या धन्याक अस्वच्छ वातावरणात जेवण तयार केल्ले खातीर ताका शिटकावणी दिल्ली, पूण ताचे पालन केल्ल्याचे दिसून आयले ना. अन्न आणि गवळी वखदां प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आस्थापनाचेर बारीक नदर दवरून ताचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2023 भारतान आपले 40वें स्थान तिगोवन दवरला. संवसारीक बौद्धीक संपत्ती संघटनेन उजवाडायिल्ल्या ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स 2023 वळेरेंत भारतान 132 अर्थवेवस्थेमदलो 40वो क्रमांक तिगोवन दवरला. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सान भारत फाटलीं कांय वर्सां आपल्या स्थानाचेर सुदार करीत आसा. 2015 वर्सा 81व्या स्थानाचेर आशिल्लो भारत आतां 2023 40व्या क्रमांकाचेर आसा.
GI वरेत सातत्यान जावपी ही सुदारणा म्हळ्यार गिन्यानाचे भांडवल, स्टार्टअप प्रणाली आणि भौशीक आणि खासगी संशोधन संघटनांनी केल्ल्या वावराची पावती आसा अशें नीती आयोगान सांगला. हातूंत अटल इनोव्हेशन मिशनान इनोव्हेशन इकोसिस्टम वाडोवपाक केल्ल्या वावराची मुखेल भूमिका आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवनिगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मचे पंजड़िया हीरा जे मैदन के देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोले हिरवांग चमक दे हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्कोनिन स्वप्न दिनंगळ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാതർസിതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిరి కమోక స్మృతి ఈ రాజనీతి इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचलच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाक भेट दिवन गणपतीचे दर्शन घेतले. हे वेळार मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद नाटेकार आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी मुखेलमंत्र्यांक येवकार दिलो. हे वेळार आदले जिल्लो पंचायत वांगडी संजय शेटये, प्रभाकर वेर्णेकार आनी हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी भौशीक गणेशोत्सव मंडळाक भेट दिली. हे वेळार खबराकारांकडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गणपती ही स्वयंपूर्ण देवता आसा अशें सांगले. आयज अनंत चतुर्दशी आणि आयज देशभरात सुरू आशिल्ली परब चवथ आयज 10व्या दिसा गणपतीच्या विसर्जनान संपन्न जातली. गणपती बाप्पाक आयज अनंत चतुर्दशीच्या फाटभुंयेर व्हडा जल्लोशान निरोप दितले. धार्मीक समजुती प्रमाण अनंत चतुर्दशी दिसा भगवान श्री गणेश तांच्या घरा परत वता आणि वतना तांच्या सगळ्या भक्तांची दुःखां त्रास आपल्या वांगडा व्हरता. मुंबईत चवथीची परब एका वेगळ्याच रुपान पळोवपाक मेळटा. मुंबई पोलीस आणि प्रशासनान अंदू गणपती विसर्जना खातीर खासा तयारी आणि व्यवस्था केल्या.
हे फाटभुंयेर उमेद आनी उर्बे सयत लोकांची गर्दी आनी जल्लोश मुंबयच्या रस्त्यांचेर दिश्टी पडली. इतले मजगतीं गोंयांतूय खुबशा वाठारांनी गणपती विसर्जन जालें. पार्शे वाठारांत भाविकांनी व्हडा उमेदीन गणपतीचें विसर्जन केलें. मुस्लिम बांधव आयज ईद मिलाद उन नबी ही परब मनयतात. पैगंबर मोहम्मद हांच्या जल्मदिसा निमतान ही परब मनयतात. ही परब तांची जीण आनी तांच्या शिकवणीची याद करून दिता. मिलाद उन नबी इस्लामीक पंचांगाच्या 3ऱ्या म्हयन्यांत रबी उल अव्वलाच्या 12व्या दिसा मनयतात. पैगंबर मोहम्मद हांणी परस्पर भावपण आनी शांततायेचो संदेश दिल्लो. ईद मिलाद उन नबी परबेच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वरवीं परबी भेटयल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुस्लिम बांधवांक परबी भेटयल्या. गोंयांतूय मुस्लिम भावंडांनी ईद ए मिलाद उन नबी व्हडा उमेदीन मनयली. फोंड्या आयोजीत केल्ल्या मिरवणुकेंत मुस्लिम बांधवांनी मक्का मदिनांतल्या मशिदीची प्रतिकृती तयार केल्ली. इस मौके पर गोंडा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जुलूस का इंतज़ाम किया है. ये जुलूस पिछले 40 साल से हर साल निकलता है और यहाँ पर गोंडा के सब मुसलमान भाई मिलकर ये जुलूस में शरीक होते हैं. और ये जुलूस निकालते वक्त हमको सब मुसलमान भाइयों का और प्लेटफॉर्म का भी सहायता मिलता है. और ये गोंडा जुमा मस्जिद से शुरू होके काजीवाड़ा, सदर, आलमेडा स्कूल, गढ़पाबाद, नागा मस्जिद, मड़बा, हवेली से होते हुए वापस जुमा मस्जिद में ख़त्म होता है. और उसके बाद मस्जिद में, जुमा मस्जिद में हमारे तरफ से तिलावत का इंतज़ाम किया हुआ होता है. भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तांच्या अमेरिका भेटे मजगती न्यूयॉर्क सावन वॉशिंग्टनात पावले. ह्या भेटेत एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारां वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतले. तेच बरोबर ते अमेरिकेचे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हांची भेट घेतले. ते भायर डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी प्रशासनाचे वरिष्ठ वांगडी, उद्देजक आनी थिंक टँकची लेगीत भेट घेतले. आर्ट ऑफ लिव्हिंगाच्या 4थ्या संवसारीक संस्कृती महोत्सवाक लेगीत ते संबोधीत करतले. डॉक्टर एस जयशंकर हांची अमेरिका भेट भारत आनी कॅनडा मजगती राजकीय वाद आनी निज्जराची हत्या वाद ह्या विशयांच्या फाटभुंयेर जाता. भारतीय अमेरिकन उद्देजक संत सिंग चटवाल हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तोखणाय केल्या. प्रधानमंत्र्यांनी शीख समुदाया खातीर बेस बरें काम केलां आनी ताचेर शीख समुदायाक अभिमान आसा अशें चटवाल हांणी म्हळां. भारतात सीख समुदायाचे कितलेशेच लोक मुखेल पदांचेर आसात. सिखां मदीं कोणूच खलिस्तानाक तेंको दिना काय गैरसमज पातळायल्यात. आमी सगळे सीख भारताचेर मोग करता अशें संत सिंग चटवाल हांणी हे वेळार स्पश्ट केलें. की बात है कि जो कुछ सरदार लोग, बहुत कम लोग जो है खालिस्तान की बात कर रहे हैं. अगर आप देखा जाए हम 20 मिलियन इंडिया में हैं और इतने सिख लोग खुश हैं. नॉर्थ अमेरिका में सब जो सरदार जो खुश लोग हैं, मगर बहुत थोड़े से आदमी जो कनाडा में या अमेरिका में कोई खालिस्तान की बात करते हैं. कुछ लोगों ने तो पंजाब देखा भी नहीं है. तो इस करके हमें मोदी की लीडरशिप में बहुत खुशी की बात है कि देखो हमारे पास हरदीप सिंह पुरी सरदार जी इतनी कैबिनेट मिनिस्टर हैं. संधू साहब हमारे सरदार जी इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका है. और सिख के पास इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन रही है. 10 साल हमारा इंडिया में सरदार जी प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह. 5 साल ज्ञानी जयाल सिंह राष्ट्रपति रहे इंडिया में. इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन से इतने लोग तरक्की कर रहे हैं. इंडिया अभी इतना बूम कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है. वो सब लोग
इंडिया के आगे जा रहे हैं। मगर ये दुख की बात यही है, अफसोस की बात है कि छोड़े गिरने पता नहीं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, हमें नहीं मालूम। हांगझू चीनात चालू आशिल्ल्या आशियाई खेळा सर्तीत भारतान एकूण 25 पदकां मेळयल्यात. हातूंत 6 भांगरा, 8 रुपया आनी 11 कांशा पदकांचो आस्पाव आसा. दादल्यांच्या 10 मीटर एअर पिस्तॉल पंगडान जातूंत सरबजीत सिंग, अर्जुन सिंग चीमा आनी शिवा नरवाल हांचो आस्पाव आशिल्ल्या पंगडान भारताक 6वें भांगरा पदक मेळोवन दिलें. भारताचो पेंवपी अनुज अगरवाल हाणें फ्रीस्टायल गटात कांशा पदक मेळयलें. वुशूत नावरे रोशिबिना देवी हिणें देशाक रुपया पदक मेळयलें. दादल्यांच्या दोट्टी टेनीस सर्तीत भारताच्या पंगडान रिपब्लीक ऑफ कोरियाच्या पंगडाक उपांत्य फेरयेत हारयलें. फाल्यां जावपी खेळात तांचो सामनो चीनाच्या तायपेय पंगडा आड जातलो. बायलांच्या फ्रीस्टायल रिले पंगडान 4x100 मीटर निमाण्या फेरयेंत 7वें स्थान मेळयलें. आनीक एका पदका खातीर आयज एक फेरी जातली. मुष्टियुद्धांत भारताच्या जस्मीन लांबोरिया हिणें 60 किलोच्या गटात जैत जोडलें. आनी आतां नदर मारया आयच्या तापमानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशांतल्या हरीत क्रांतीचे जनक MS स्वामीनाथन संवसाराक अंतरले. शेतकारांचे कल्याण आनी आत्मनिर्भर भारता खातीर दिल्लें म्हत्वाचें योगदान. 1 ऑक्टोबराक देशात व्यापक स्वच्छता अभियान. ह्या दिसा सकाळी 10 वरांचेर नागरिकांनी सामुहीकरित्या 1 वर श्रमदान करपाचो सरकाराचो उलो. अवयव दानाचो मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो सोपूत. मरणोत्तर मूत्रपिंड, यकृत आनी कॉर्निया दानाची ऑनलायन केली नोंदणी. गोंयांत डेंग्यूचो प्रसार नियंत्रणांत. भलायकी अधिकाऱ्यांक फावो ते उपाय घेवपाचे दिल्यात निर्देश. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आनी आशियाई खेळा सर्तीत 6 भांगरा पदकां सयत भारताक 25 पदकांची जोड. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.